हे केला तेजी खरी आमकां गरज आसा, ही काळाची गरज म्हणजे नशामुक्त भारत करपा खातीर। आणि ही रॅली काडल्या म्हणजे लोकांक अवेरनेस जातलें, बाकीच्या भुरग्यांक अवेरनेस जातलें आणि ही रॅली काडल्या म्हणून ह्या भुरग्यांक कळटलें की आमी ही रॅली काडली हा म्हणून, म्हणजेच कितें नशामुक्त आनी आमी करप ना। पण हांगा खुबशे गुटख्याचें हेजें तेजें प्रमाण चालू आसा, मागीर ड्रग्साचें चालू आसा, म्हणून हांव म्हणटा कितें ट्रॅफिक पोलिसांनी मातशें तेजेर हें करूंक जाय की गरज आसा कितें आपलें काम आपूण करप आनी प्रत्येक जाण आपलें काम आपूण करता तेन्ना सगळें बरें चलता। पंतप्रधान मोदीजीन आमकां सत्य येयस पर्यंत सबंद हें म्हणजे सबंद जे देश आसा भारत देश तो म्हणजे विश्वगुरू करपाचो आनी विकसीत करपाचो केला। गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचो हो भारत देश जो आसा तो विकसीत करपाचे तयारीन आसात, तयारी जय्यत आसात आणि ही तयारी करता आसतनाच हे जे काम फुडें व्हरपाचें आसा ते युथाचें आणि यूथ हे बरे मार्गान बरें शिक्षण घेवन आमचे भारताचो विकास घडयतले, ते वायट मार्गाक वयचे न्हू ह्या खातीर गव्हर्मेंट प्रयत्न करीत आसा, सोशल ऑर्गनायझेशन्स प्रयत्न करीत आसात, गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स प्रयत्न करीत आसात आणि एक मॅसेज दिवचे खातीर बिचोलीच्या लोकांक आज आमचे NSS युनिट तसेच आमचे ट्रॅफिक सेल बिचोलीन यांच्या संयुक्तीन हे आज आम्ही रॅली ऑर्गनायज केल्या फॉर क्रिएटिंग एन अवेअरनेस among youth of Bicholim and largely the people of Bicholim to stay away from drugs and drug abuse.